पणजी दूरदर्शन तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज देशांतल्या स्टार्टअप मोहिमेक 10 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा आयोजीत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कार्यावळींत वांटो घेतलो. कार्यावळी मजगतीं तांणी हालींच्या काळार देशांत समृद्ध जाल्ल्या स्टार्टअप पद्दती विशीं जागृताय करपा हेतान राबयल्ल्या प्रदर्शनीचें लेगीत अनावरण केलें. कार्यावळींत उलोवप करतना भारत हे संवसारांतली तिसरी सगळ्यांत व्हड स्टार्टअप इकोसिस्टम जावन आसा अशें सांगतना देशाच्या तरणाट्यांक मळब मेकळें करून दिल्यार ताचो यशस्वी निकाल आयज स्पश्ट दिसून येता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. भारत आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है. 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे. आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है. 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे. आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, जळगाव, धुळे आणि मालेगाव अशे 4 महानगरपालिकांखातीर मतदान जाल्ले. नाशिकात भाजपा 6 जाल्यार शिवसेना 4 सुवातांचेर आघाडीचेर आसा. जळगावात भाजपा 16, शिवसेना 9 सुवातांचेर मुखार आसा. मालेगावात इस्लाम पार्टीचे 8 उमेदवार जैतिवंत जाले. तांचे 14 उमेदवार सध्या आघाडीचेर आसात. नाशिकात भाजपा 6 जाल्यार 4 सुवातांचेर शिवसेना आघाडीचेर आसा. कोल्हापुरात 34 सुवातां सयत काँग्रेस आघाडीचेर आसा. पनवेल 36 सुवातां सयत भाजपा आघाडीचेर आसा जाल्यार जालनात 41 सुवातां सयत भाजपा आघाडीचेर आसा. आयज विधानसभेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी उबारिल्ल्या हडफडेच्या अग्निकांडाच्या प्रश्नांचेर जाप दितना ह्या दुर्घटनेची दंडाधिकारी पावण्याचेर चवकशी सुरू आसा आनी सरकार लेगीत गंभीरपणान ह्या प्रकरणात लक्ष घालता अशें सांगलें. अशे तरेच्यो घडणुको मुखार घडच्यो न्हय हे खातीर सरकारान ऑडिट कमिटी स्थापन केल्या अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी सभाघरात दिली. लक्षात आयली ताकाच लागून तर आमी मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी घातली आनी मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी घातल्या उपरांत फर्स्ट थिंग हाका जो ट्रेड लायसन्स दिलो तो सेक्रेटरी आनी सरपंच त्या सेक्रेटरीक आमी सस्पेंड न्ही ताका वी हॅव डिसमीस फ्रॉम द सर्विसीस. सेकंड फॉर द सरपंच वन हू हॅड सायन एक्चुअली सेक्रेटरीन सगळें बरयलां ताका आमी डिस्क्वॉलिफाय केलो. तांकां दोगांयक अंडर द पुलीस दे आर डुईंग द इन्व्हेस्टिगेशन तांकां वॉरंट काडला तांकां अरेस्टूय करतले. ते दोगूय जाण अजुनूय बी पुलिसाक मेळूंक ना. तिसरी गजाल स्पीकर सर आमच्या फक्त ट्रेड लायसनाचेर बाकीची लायसनां ज्यांच्यांनी इश्यू केली रिगार्डिंग द एक्सायज लायसन्स, रिगार्डिंग द फायर लायसन्स, रिगार्डिंग द FDA लायसन्स ह्या सगळ्या ऑफिसरांनी कन्सर्न ऑफिसर जो ताका लायसन्स इश्यू करता त्या सगळ्या जाणांक शो कॉज इश्यू केला. कारण विदाउट हॅव्हिंग हे प्लेस फक्त ट्रेड लायसनाचेर जर आमी सगळी लायसन्स दिवपाक लागले विदाउट डुईंग द इन्स्पेक्शन जाल्यार अशा पद्दतीन कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट चलूंक शकूंक ना. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज कॅश फॉर जॉब प्रकरणा विशीं विधानसभेत उलोवप करतना सरकारी वा खासगी नोकरी दिवपाक पयशे घेवपी एकूय मनीस सरकाराच्या कारवायेंतल्यान सुटचो ना अशें स्पश्ट केलें. कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणात पुजा नायक हिणें लोकांक फटोवन पयशे जोडल्यात आनी तिची सगळी मालमत्ता जप्त करून फुडली चवकशी सुरू आसा मंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायाचेर मुखेलमंत्री जाप दितात. सर टोटल 51 केसीस कंप्लेन पब्लिका कडल्यान आयल्यो. तितूंतल्यो ज्यो आउट ऑफ 51 केसीसाच्या भितरल्यो नंबर ऑफ केसीस रजिस्टर्ड इन 24 इज 40, नंबर ऑफ केसीस रजिस्टर्ड इन द 25 इज 11, ऑल टुगेदर 51 केसीस. नंबर ऑफ केसीस इज फॉरवर्डेड टू द कोर्ट. भितरल्यो 40तल्यो 30 केसी फॉरवर्ड केल्या, 11तल्यो 2 केसीस फॉरवर्ड केल्या, 32 केसी कोर्टाक फॉरवर्ड केल्या. नंबर ऑफ केसीस अंडर द इन्व्हेस्टिगेशन्स हातूंतल्यो 10 केसीसचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. पयल्या 24तल्या दुसऱ्या 9 अशा 19 केसीसांतले जे आहा पळय न्हू हे टोटल इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. स्पीकर सर हांव एक कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हातूंतलो एकूय मनीस जो आसा पळय न्ही हातूंतलो सुटचो ना. हातूंतलो गव्हर्मेंट जॉब दिवपा खातीर आसूं किंवा प्रायवेट जॉब दिवपा खातीर आसूं ह्या सगळ्या लोकांक जे आसा आमी अरेस्ट केल्या
आयजूय बी भितरल्या दोग तीग जाणां जी आहा ती भितर आहा त्या खातीर सरकारी नोकरेक पयशे दिवपाचे लोकांनी बंद करपाक जाय. हे फ्रॉड करपी जे आसा हांचो कसलोच सरकारा कडेन कसलोच संबंध ना. अननेसेसरी नाका जाल्ली नांवां जी आसा पळय न्ही परत परत सरकारांतल्या लोकांची नांवां आनी अननेसेसरी ऑफिसरांची नांवां घेवपाची संवय जाल्या. आयज 16 जानेवारी गोंयांत अस्मिताय दीस म्हणून मनयतात. आयच्या दिसा 1967 सालांत गोंयच्या लोकांचे भोवमत घेवन गोंयाक एक स्वतंत्र राज्याची वळख फावो जाल्ली. आयच्या दिसा ह्या घडणुकेक 60 वर्सां पुराय जातात. ह्या निमतान पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजीस सभाघरांत राजभासा संचालनालय, गोंय राज्य जैवविविधताय महामंडळ, गोंय राज्य विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंडळ तशेंच नियोजन आंकडेवारी आनी मूल्यमापन संचालनालयाच्या जोड पालवान आयोजीत कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उलोवप केलें. हे कार्यावळीत GI टॅग उत्पादनां विशीं अर्जदारांचो खासा भोवमान आयोजीत केल्लो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी GI टॅग मेळिल्ली गोंयची उत्पादनां, गोंयची खरी वळख आनी गोंयचे दायज तिगोवन दवरपाचें काम करतात आनी हीच ह्या राज्याची खरी अस्मिताय जावन आसा अशें सांगलें. तांच्यांनी खरी गोंयची वळख अजूनय राखून दवरल्या. तुमी जर मुद्दामून पळयशात जाल्यार गोंयचें खाजें तुमकां वेगळे कडेन गेले जाल्यार मेळचें ना, तें गोंयांतूच मेळटलें. भायर जर वचत जाल्यार ताका कितें म्हणटले खबर आहा तें? ती गोड लागता ती चकली काय म्हणून विचारतले ते. ताका खाजें म्हणचे नात अजूनय बी. म्हणजे तुमी खंयसरूय चलात ती गोड लागता ती चकली म्हणटात ते ताका, खाजें म्हणनात. म्हणून तर म्हणजे मागीर ती खोलाची मिरची आसूनी किंवा हरमलची मिरची आसूनी, तालिगांवचे किंवा वांयगे आसूनी, हाका GI टॅग नामांकन खूब कमी राज्यां आपल्या प्रॉडक्टाक GI टॅग नामांकन घेता. बट तें GI टॅग नामांकन आमी गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड एस्टाब्लीश केल्या उपरांत ताच्या मार्फत अप्रॉक्सिमेटली 15 प्रॉडक्टांक आमी GI टॅग नामांकन मेळोवपाक शकले. आमी गोंयची कुणबी शाल ही लोकांच्या मुखार हाडपाक शकले. आमी गोंयचो लामण दिवो तुमी जर पळयशात जाल्यार ती बी गोंयची अस्मिताय आसा, हें लोकांच्या मुखार हाडपाक शकले. केंद्र सरकारान चिंबला उभारपाक प्रस्तावित केल्ल्या युनिटी मॉला आड मेडशे सर्कलाचेर प्रदर्शन करपी चिंबलकारांक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भेट दिवन तांच्या सयत चर्चा केली. युनिटी मॉल हो प्रकल्प केंद्र सरकाराचो आसून तो गडबडीन भायर मारपाक शकना अशें नमूद करतना तोयार तळ्या लागसारचो बफर झोन वाडोवपाचें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी तांकां दिलें. तशेंच लोकांक विश्वासांत घेतल्या शिवाय न्यायालयाच्या आदेशा आड फुडल्या न्यायालयांत याचिका करचे ना अशेंय आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी चिंबलकारांक दिलें. कंटिन्यूसली सरकार ने पहले भी कहा है कि वो लेक के बारे में हमेशा के लिए सरकार पॉजिटिव है. वो लेक नोटिफाई करने के लिए हमने कभी ना नहीं कहा. यूनिटी मॉल के बारे में उनके साथ में डिस्कशन बाद में करेंगे और उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम डिसीजन उनको कॉन्फिडेंस पे लेके वो मंडे या ट्यूसडे हम डिसीजन लेंगे. बट डेफिनेटली बाकी उनको चिंबल लेक नोटिफाई किया. मैंने उनको स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया. वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक चॅनल DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.